तुम्ही सांगले ते सारकें आसा. कालच गव्हर्मेंट ऑफ इंडियान प्रेस रिलीज धाडिल्लो की एक मनीस जो ट्रॅव्हलर आसा तो मेळ्ळा विथ मंकी पॉक्सचे सिम्टम्सान आनी ताका आयसोलेट केला गव्हर्मेंट ऑफ इंडियान. नाव हो जो मेळ्ळा तेजी ट्रॅव्हल हिस्ट्री आसा ज्या जाग्यार मंकी पॉक्स चालू आसा आफ्रिकेन पळय न्हू थंयच्यान तो ट्रॅव्हल करून येयला आनी मागीर ताका सिम्टम्स मेळ्ळे म्हणून ताका आयसोलेट केल्लो. ताजेर टेस्टिंग जाल्या आनी आयज ताजेर परत एक प्रेस रिलीज धाडला की ताजो जो टेस्ट आसा तो मंकी पॉक्सा खातीर पॉझिटिव्ह येयला. पूण मंकी पॉक्सान दोन गजाली आसा, तितून क्लेड म्हणून आसा, एक क्लेड 1 म्हणून आसा आनी क्लेड 2 म्हणून आसा. सो ही जी क्लेड मेळ्ळा पळय न्ही तेंचे कडेन ती जो सिरो टायप म्हणटा आमी किंवा कसलो टायप म्हणटा पळय न्ही, कोविडानूय बीन आशिल्ले असले टायप्स, वेरियस टायप्स. सो हो जो टायप ऑफ मंकी पॉक्स आमकां पेशंट मेळ्ळा इट इज ती आउटब्रेक जो चालू आसा पळय ती क्लेड न्ही. सो त्या खातीर आमकां सद्या कन्सर्न करपाची कांय गरज ना. दुसरें इवन ही क्लेड नासली सुद्दां जाल्यार ती कारण ती मंकी पॉक्स म्हणून बाकीची जितली काळजी घेवपाक जाय ती ह्या पेशंटा खातीर घेतलेली आसा. म्हणजे ताका आयसोलेट केला, ताजे कॉन्टॅक्ट जे आसतले तेजे ट्रेस करून तांचे टेस्टिंग जाता, तांकां फॉलोअप करता ऑलमोस्ट 21 days. हे सगळ्यो गजाली ह्या केसी खातीर जाल्या. आतां तुमकां सगळ्यांक खबर आसा की 14 ऑगस्टाक वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनायझेशनान ही जी मंकी पॉक्स जी आसा पळय न्हू ताका म्हटलें की हो पब्लीक हेल्थ इव्हेंट ऑफ इंटरनॅशनल कन्सर्न. म्हणजे ज्या देशांनी ही मंकी पॉक्स ना तांच्यांनी सुद्दां काळजी घेवपाची की मंकी पॉक्स तांच्या देशांत येवपाक जायना आनी जर येयलो जाल्यार ते जाता तितले बेगीन ताका कंटेन करपाचें, म्हणजे ते आयडेंटिफाय करपाचें, ताका आयसोलेट करपाचें. ही गजाली ज्यो सगळ्यो आसा गायडलायन्स त्या 14 ऑगस्टाक WHOन सांगल्यो. ताच्या बरोबर रोखडेच मागीर गव्हर्मेंट ऑफ इंडियान सगळ्या स्टेटांक एडवायजरी धाडिल्ली. ती एडवायजरीच्या वयल्यान आमी सगळे आमचे प्रिपेर्डनेस गोंयान सुद्दां प्रिपेर्डनेस अशें केलां की आमी जितले आमचे डॉक्टर्स आनी आमची हेल्थ कम्युनिटी आसा पळय न्हू, गव्हर्मेंट आसूं किंवा प्रायवेट, तांकां सगळ्यांक आमी सेन्सिटायज केला की बाबा बी विजिलंट. खंय जर आमकां केसीस येता मंकी पॉक्सा सारक्यो जी ट्रॅव्हल हिस्ट्री आसा पळय न्ही तर रोखडेच आमकां कळया, ताका आमी आयसोलेट करून टेस्ट करुया. ताच्या उपरांत आमी आयसोलेशन फॅसिलिटी बीन डेडिकेटेड दवरल्या सद्या. दोनी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान बेड्स दवरल्या ज्या जाग्यार तांकां आयसोलेट करतले आनी टेस्ट करतले. टेस्टिंगा खातीर आमी लॅबॉरेटरी फायनलायज केल्या ती आसा नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे, NIV पुणे. हाच्या पयलीं आमी सॅम्पल्स धाडटाले बाकीच्या डिसिजा खातीर हांगा आनी ह्या डिसिजा खातीर सुद्दां आमी सॅम्पल्स NIV पुणेक धाडटले आनी तशें आमी NIV पुणे कडेन इवन उलोवन बीन सगळें जालां. फुडें सांगपाचें म्हटल्यार मंकी पॉक्सान जाता कितें. सो मंकी पॉक्स जो आसा पळय न्हू हो चडसो आफ्रिकान एंडेमीक आसा किंवा थंय हो चालूच आसा रोग. पूण फाटल्या हे 6 म्हयन्यांनी पळयला की तो रोग बाकीच्या आफ्रिकन कंट्रीजान ज्या जाग्यार नासले पळय थंय सुद्दां वचपाक लागला. आनी ही जी क्लेड आसा पळय त्या क्लेडा खातीर तांच्यांनी हो एक इंटरनॅशनल कन्सर्न WHOन सांगला सगळ्या देशां खातीर. हातूंत कितें जाता जशें आमकां फुगांवान जशें फोड येता हांगाक पळय न्हू तशेंच मंकी पॉक्सांनी बीन आंगार फोड येता आनी ताच्या बरोबर जोर येता आनी बाकीचे सगळे दुयेंस जाता. हो एक व्हायरल इन्फेक्शन आसा. सो आमकां इवन मंकी पॉक्स फुडें मेळ्ळो सुद्दां जाल्यार तो म्हणजे तो कमी मेडिसिना सुद्दां तो बरो जाता. ताका स्पेसिफीक एंटीवायरल मेडिसिनची गरज पडना आनी आपुणूच तेजें निदान जाता. चुकून खंयचीच कोणाक तरी बाबा फुफ्फुसान वता किंवा तकलेन ब्रेनान वता आनी तांकां कॉम्प्लिकेशन जावपाचे चान्सीस आसता. सो अशें हें मंकी पॉक्स. आमचे दोनूय इंटरनॅशनल एअरपोर्ट आसा, मोपा आनी दाबोलीम एअरपोर्ट आसा पळय थंय एअरपोर्ट हेल्थ ऑफिसर आसा आनी ताजी फूल मेडिकल टीम आसा. सो तांकांय बीन सेन्सिटायज केला मंकी पॉक्साचे बद्दल. आमी केला एज वेल एज गव्हर्मेंट ऑफ इंडियानूय केला. सो थंय सुद्दां जर तर आमकां अशें कितें जर एक सस्पेक्ट मेळ्ळो जो ट्रॅव्हल करून येयला आनी ताका जर बाबा तसो रॅश मेळ्ळो किंवा ताका जोर आसा आनी असले कितें सिम्टम्स मेळटा जाल्यार ताका आमी ताबडतोब आमची डेडिकेटेड एम्ब्युलन्स घेवन थंयच्यान फूल पर्सनल प्रोटेक्टीव इक्विपमेंट घालून ताका आमी शिफ्ट करतले डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान लागींच्या. थंयच्यान मागीर टेस्टा खातीर सॅम्पल्स काडटले आनी आमी NIV पुणे धाडटले.